MCC Bank presents Jiggy Biggy Tara Season 2. हमें कई सरगी आयकल हैं म्यूजिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मॅजिक अँड आय डोंट थिंक दे आर रॉंग कित्याक हांगासर संगीताद्वारी एक संगीत वा एक पद आयकतना द अमाउंट ऑफ पीस अँड काम वी एक्सपिरियन्स ऑर द एक्साइटमेंट वी एक्सपिरियन्स इज डेफिनेटली मॅजिकल मोगाळ वीक्षकांनो हांगासर MCC बँक जिगी बिगी ताराच्या सीझन 2 तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां आनी हांगासर जुस्त 9 वरां तुमी ट्यून इन केल्ल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो मोग जावन आसा आमकां एक मोटिवेशन अँड मोर सर्टनली दी एनकरेजमेंट टू कीप डुईंग बेटर एवरी डे आनी आयच्या दिसा आमचे कंटेस्टंट्स राखून आसात तांचे संगीताचे टॅलंट दाखोवंक अँड ऑफकोर्स टू शो द मॅजिक ऑफ हाव ब्युटिफूल देअर टॅलंट इज मोगाचे न्हू आमची बरे येणारां आसात रायनाबाई आनी झिनाबाई तांकां आयच्या एपिसोडाक आमी मोगाचो येवकार मागता आनी हांगासर आरंभ करता अ न्यू सेट ऑफ कंटेस्टंट्स ती राखून आसात अतुरायन तांचे टॅलंट प्रदर्शन करूंक आनी थंयसर तुमी पळयल्यार तांची आवय बापूय वा तांच्या सांगाता आयली दे आर ऑल्सो नर्वस पळोवंक गेल्यार भुरगीं कॉन्फिडंट आसात पूण मालगाडी ती कशे भियोन आसात बट लेट्स हॅव अ लूक आयचो एपिसोड कसो अनफोल्ड जाता कोण भुरगीं येतात खंय सरतावन ती येतात खंयचे पद गायतात कशे गायतात आनी आमची वर येणारां कितें म्हणटात सो लेट्स गो हॅव द फर्स्ट कंटेस्टंट हॅलो हाय बारी सुबीत दिसताय तूं बरें हिल्स आनी घालून आयलाय फॅशन शो गे आज सिंगींग कॉम्पिटिशन ओके मायक लागीं तर बरें करून म्हणाजे खंयचे पद म्हणटाय संवसारान कितें आसा तें कितें आसा कालें पुरो आसा संवसारान संवसारान देवान काले दिला आमी तांतो कालें दिलां देवान कालें पुरो रचलां तुका रचलां म्हाका रचलां मनजातींक रचलां सुकण्यांक रचलां कुटू कुटू करूंक रुखाकी रचलां ने ओके नांव कालें म्हणलें तुजें केटलीन वाव बारी सुबिता नांवय सुबिता तुंय सुबिताय तुजी रिंग्स सुबिता तूं वणूय सुबितात फूल मॅचिंग दिसताय तूं आज कोण सोबीत करून सिंगर ओके या ऑल द बेस्ट देवान दिला बघूंक आमकां निती सतान मिजून दिला रे थोडी तुका थोडी ताका थोडी म्हाका संवसारान कितें आसा तें देवान दिला बघूंक आमकां निती सतान मिजून दिला रे थोडी तुका थोडी ताका थोडी म्हाका थोडी आसात रडून गरीब कायेन बुडून सोदांच निराशेची दुकां काडून थोडी गिरेस्पणान जियेवन आसात मनान सुखा संतोषाच्या पावण्यार सोडून कित्याक हे सोडून अशें केलां कोणी थोडी तोंडी मनी थोडी शनी देवा खुशी बिनी मी बाडी करूंक दिनी मनशान मागून घेतला हे निर्मोनी कोणाक कितें फावो ती म्हणटलो जाणा तांकडी ताची वांगडी जावची ना तकडे वांकडे जावचेत ना जावचे ना न्हय तकडे म्हणा कोत्ता हांव ना गे कालें म्हणटात ताका फिजिकल बॅलन्स कालें ते वेट आमी वे करता पळय ती तकडी ते तुका शॉपाक गेले वेईंग स्केल वेईंग स्केल वेईंग स्केल तकडे म्हणा तकडी म्हळ्यार कळ्ळें मग तुजें एक्सप्रेशनांनी बरें आसलें थँक्यू मॅम इल्लें तेणें हें पळोवन तें कोणें गे सांगलें हें पळोवन हें कोणें वय गे सांगलें गे
व्हडणे तुवें तें पळोवन केलें न्हय बरें आसलें आनी मुखार तेणें पळोवन करूंक ना तुवें शिकून येचें नेक्स्ट रावंडाक येताना शिकून येता गी ओके मॅम आमकां थोड्यान दिल्यार जायना आमकां मस्त दिजें मस्त मात. दिजें. थोडें तुका म्हणटा न्ही आमकां दिवं नाय तुवें तें सकयल होय दिलें तुवें सेकेल तांकां दिलें आमकां आमकां दिवं काय नाय. दिवं नाय तुवें आतां नेक्स्ट टायम आमकांय दी मस्त दिजें जायत गे थोडें पावाना जिना बायक आनी म्हाका थोडें न्ही मस्त जाय मस्त जायचें जाय काय आतां तुका आमी कालें दिजें मस्त दिजें गी थोडें दिजें गुड ना गोत्तू ना गे कालें जाय ओके बारी सुबीत जाल्लें तुजें परफॉर्मन्स आनी ती स्मायल कॉन्स्टंट थ्रू आवटाक तुवें एक बारी एक क्यूट परफॉर्मन्स दिलें सिंगींग एक बरें आसलें देखून तुका आमी कालें कालें जाय बिगी बिगी गी गुड ना गोत्तू ना गे गोत्त आसाचें तुका नो चॉईस आमचें चॉयस वाचून घेता न्हय कोंकणी हें कालें हांव तुका जिगी दिता ती कालें दिता पळय कालें जाय अंतू कालें जाय दोन उंतात म्हणजे कालें जाय हांगा जिगी जाका तूं खंयच्या कॉम्पिटिशनाक आयलां येता रियलिटी शो रियलिटी शो ओके नांव कालें कलीन तारां जिग्गी बिगी तरी कालें जाय आतां तुका कालें जाय जिगी दिला हांवें आनी जिगी जिगी तारां जाय की जिगी जिगी बिगी बिगी तारां जाय खंयचेय जाता अयो कालें तशें म्हणूंक ना तूं खंयच्या शोक आयलाय रियलिटी शो ओके नांव कालें सांगिचें न्हय जिग्गी बिगी जिगी बिगी जाल्यार तुका आतां कालें जाय जे जिग्गी बिगी मागीर कालें म्हणटय तूं कळ्ळें? तुका आमी जिगी बिगी दिवन सिलेक्ट केला नेक्स्ट जिगी बिगी जाय जे ओके ऑल द बेस्ट हॅलो हॅलो अबा बारी सोबीत नेके तरी येवन रावल्या बरें जालें क्रिसमसाक रेड घालून बारी सोबीत दिसताय तूं कोणे बायसर येयला तुका बायेन बायेन गी सोबीत पांतो बरो घाल्यात बारी सोबीत दिसताय तूं ऑलरेडी जिगी बिगी दिसता ओय जिगी बिगी दिसताय अळे गळ्या आंदा समजा गळ्या आंदा तर काही येना ते दिवन वच म्हाका जाय बिगी बिगी म्हाका दिवन येताय मो काले दिनाय गे आं दिताय गे साम घट्ट म्हण म्हाका आयकूंक गुत्तना काले सिंग करूंक खायलें तें खंयचें सॉंग सिंग करताय सली सॉंग सली सॉंग तूं खंयच्या क्लासींत आसाय सिक्स्तांत सिक्स्तांत आतां बरें करून चलयेच्या विशयान सांग जायत गे ओके बरें ऑल द बेस्ट थँक्यू सलची वाट जळून वेथान भोंवतणी उसवाट फंगता मेना संगी घडोवन पडटा जळून जळून हेरांक पावून ती पालवाता सली डिझेलची वाट सली एक जागी रात जिणयेन ती सुसंगात वर्णूंक कोण सखात धू जावन या संवसारान ती जल्म घेता भंय जावन बावंडाक आपल्या मोगान पोसता भायल जावन गोवाक आपल्या सांबाळ व्हरता आवय जावन भुरग्याक आपल्या फुडार दिता सली मोगाचे लार सली सोसणीक भंडार सली घराची दार सली कुटुंबा श्रृंगार जलची वाट जळून वेता भोंवतणी उसवाट फंगता मेना संगी घडोवन पडटा जळून जळून हेरांक पावून ती पालवाता लिशा नांव समाने येस आं ओके बरें जालें ताळो सुबीत आसा तुजो बरें करून फील कर म्हणलें तुवें चलये विशयांत तरी इल्लें रिदमाचें गोता तुका ताळ सांबाळलाय गी गोता गे तुका ताळ म्हळ्यार गोताय
संगीतान तुका मेन ताळ आणि श्रुती ते एक दोन समान तुम्ही अभ्यास करन येजे जायत की तुवें मुखल्या दिसांनी बरें प्रयत्न करन बरें करून अभ्यास करन येजे जायते येवच्या सिजनाक तुवें खंडीत येजे ताळो बरो आसा तुका साध्य आसा ते पोटेन्शियल तुजे लागीं आसा जायत की आयच्या दिसा तुज्या परफॉर्मन्साक आमी बिगी बिगी मुखल्या दिसांनी बरें प्रयत्न करन ये जायत की हाय हॅलो मॅम कशें हाय तूं हांव हुशार आसा मॅम नांव कालें हांव बरी आसा शेरीन शेरीन खंय तावन आयलें हांव फजीर फिरकाचे था फजीर वाव पयस पयस तावन आयल्यान भुरगीं तुमकां शबासकी फावो रियली तुमी इतले मिनत काडन हांगासर आयल्यात न्ही गे आज किंचे पद म्हणटाय तूं आवय ती आवय ओके बरें तुज्या आवयकच चिंतून बरें कर म्हण जायत की थँक्यू मॅम नमन मुना प्रणम करा हवेच्या वडपोनाक तिचे विने मुझे तुझे जिने आसतेंच ना या संसारांत येवंक हावे तिच्या गर्भात रेगताना सनन निर्बंध म्हणून तिने म्हाका नेगार करूंक ना हावे ती आवय संसारान हावै ती आवय संसारान हावै ती जावन बेकारी हावै ती जावन नकारी हावै ती जावन मतारी हावै ती आवय संसारान तो निर्भागी जो कोण हावै समोक तो वळखना तो समजना कुडींतले बोळ हावैक दाखयताना ते बोळ ताका तिनेंच दिला पानोची वयताना ताणे जल्मानाशें करीत तिच्या गर्भांत आसताना हावै गर्भान वावोवची हावै मोगान वागोवची हावै भुमीक पावोवची हावै ती आवय संसारान हावै ती जावन बेकारी हावै ती जावन नकारी हावै ती जावन मतारी हावै ती आवय संसारान हावै ती आवय संसारान हावै ती आवय संसारान कशें जालें ಗೊತ್ತು ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ बेस्ट दिलाय इल्लेशें उणें आहलें आसलें गे वय कितले दिसाचें प्रॅक्टीस अरावंड माम्मीन प्रॅक्टीस कर कर म्हणल्या खातीर केल्ल्या बरें दिसता तुज्या कुशयेन केल्ल्या बरें दिसना म्हाका होय गे ना मॅम ना गे तुवें केलां गे वय आनी इल्लें प्रयत्न करीचे ओके मॅम तिणें ताणें इण्णे उत्सार आसा पळय इण्णे इण्णा ना आनी इण्णेक डिफरन्स आसा वय वय मू ना आनी इण्णे वय ते एक तुवें समा करीचे ओके मॅम तूं मुखल्या रावंडाक येताय जाल्यार टफ जावन येता न्ही कॉम्पिटिशन जाल्यार ल्हान सुकी धरन मागीर कण्ण उडत येता तशें जावं नजो जायतें घरच्यांनी तांकां ते करेक्शन्स करीचे कितें म्हळ्यार नमान ना नमाण म्हणना न्ही आमी प्रणाम आवय पण ना तुवें पुर्तुचे थ्रू आवट ना 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 न्ही तूं मात न्ही मुस्त भुरग्यांचे आमी पळयलें देखून ती अक्षरां ला आनी ळ न आनी ना ते तुमी कन्नडांत कशें बरयतात पळय कन्नड गोत्ता मू तुमकां अक्षरां मगो डिफरन्स आसा न्ही तशेंच हांगा प्रनावंस करतना तुमी उत्सार तुमचो ते समा त्या अक्षरा प्रमाणे आसाचे नाजाल्यार थोड्या शब्दांक अर्थ दुसरोच जाता तुमकां मुखार गरजेक पडटा हें बरा जायता जायत मॅम ओके करेक्शन्स काणगेचे कालेंदीचे तुका प्रयत्न करताय गे वय करता करताय गे वय करिजेस आयच्या तुज्या परफॉर्मन्साक तुका आमी थँक्यू काले थँक्यू जावन आमचे रिजल्ट भायर पडून ನೀವು ಗೊತ್ತನಾ ಒಳಗುಣ ಅವನುಂತ
वेटिंग लिस्टार आसाय तूं आतां वेटिंग प्रयत्न कर जायते ताळो बरो आसा पूण तेंत प्रोनाउन्सिएशन पिचिंग इल्लेशें देंवन देंवन आयलें जैत के हॅलो हॅलो मॅम कशें हाय तूं बरी आसा मॅम तूं कशी आसा हांव बरी आसा खंय तावन आयलें तूं विजयता बिजे तावन कशें आयलें तूं धांवून धांवून आयलें कारार कारार आयलें गे काने सिंग करताय राया म्हाका राया कोणाचो राय राया मोगाच्या राया वय मो कोणे शिकयलां तुका मम्मीन वय गे बरेंकन सिंग कर थँक्यू मॅम ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम राया मगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वैंग म्हाक सांगत राया मगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वैंग म्हाक सांगत देखता तुका स्वप्नान सदा मोत पिशी जाता बगना म्हजी सडत वता काळजान खुशी जाता देखता तुका स्वप्नान सदा मोत पिशी जाता बगना म्हजी सडत वता काळजान खुशी जाता हाताकात मेळे लग्ना दिसा राया मोगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वैंग म्हाक सांगत नांव काय आलें तुजें लेरा लेरा ओके बारी बरें आसलें परफॉर्मन्स दुसऱ्यांनी आतां दुसऱ्या कंटेस्टंट्सांनी तुजे कडेन ट्रेनिंगाक येयचें म्हणून कशें परफॉर्म करचें स्टेजीर बारी बिंदास जाल्लें तूं कालें जाय तें तुवें दिलें दुसऱ्या कंटेस्टंट्सांनी तुजे तावन शिकायचें तें आमी पळयता हांगा पूण सिंगींग वायज सांगचें जाल्यार तूं कोंकणी उलयताय गे उलयताय कोंकणी इंग्लिशांत उलयताय गे ना कोंकणींत उलयताय ओके तें एक्सेंट इल्लें तुवें कोंकणीचेर माक माक न्ही वेंग म्हाका सांगाता म्हाका म्हाका सांगाता माक न्ही माक तो मार्काक मार्क दिसता MARK मार्काक वेंग करतले ओके सिंगींग बरें आसलें तुजें तें एक्सेंट स्टायल इज इंग्लीश पूण कोंकणींत येचें जैत गे ह्या पदाचें मे बी तें स्टायल तुवें सिंग करची स्टायल वेस्टर्न आसूंक पुरो पूण उतरां कोंकणींत येचें जैत गे तूं घरा मामा हांगा ये म्हणटाय ना म्हणटाय ना मम्मा हांगा ये म्हणटाय वय मो तशें तशें कोंकणींत तुका जैताय मम्मा हांगा ये म्हणचे जैताय ओके मॅम बरें जालां मा तुजें डान्स ते एक्शन्स दर्यो म्हाका फुल्ल दर्यान तूं उपिल्लें बरें जालें सोबे जालें ओके तुका कालें तुज्या परफॉर्मन्साक तुका आमी आज इल्लें राखाचें पडटा तुवें जैत की जिगी 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 तुका वेटिंगाचेर दवरता ओके बट तुजे परफॉर्मन्सांत हांव आमींत इन्स्पायर जालां तुजें स्टेज प्रेजन्स बारी बरें आसा जैत गे ओके हॅलो हाय मॅम नांव काय तुजें रियोन्ना रियोना खंय पळयल्लें बरें जाता खंय पळयलां हांवें तुका कलांगणात कलांगणांत कॅम्पाक आयलें गे आं ओके खंयचें पद म्हणटाय तूं आज आवय ती आवय ओके बरें कर म्हण ओके आवयक चिंतून हांवें तुका कितलो मोग दिला कशें पाठिंबो दिवन तुका हांगा हाडलां तें पुरो चिंतून बरें कर बोगणां घाल म्हूण जायत की ओके नमन म्हणा प्रणम करा आवयच्या वडपणान तिचे विणे मुझे तुझे जिणे या स्तंसना या संसारांत येऊन खावे तिच्या गर्भात रिक्ता
ना जनन निर्बंध म्हणून तिने म्हाका नेगर करूंक ना आवय ती आवय संवसारान आवय ती आवय संवसारान आवय ती जावं भिकारी आवय ती जावं नकारी आवय ती जावं मतारी आवय ती आवय संवसारान तो निर्भागी जो कोण आवय सो मोग तो वळखना तो समजना कुडींतले आवयक दाखयतना ते बळ ताका तिणेंच दिला पानोची वयतना ताणें सलमाना अशें करये तें तिच्या गर्भांत आसतना पुरो कशें जालें बरें जालें बरें जालें की हांवें म्हजें बेस्ट ट्राय केलें मागीर ट्राय केलां गे तो आतां ती श्रुती म्हणलें आसता आतां तो किबोर्डार दिता न्हय आतां स्केल दिता त्या स्केलीर तूं आसाचें मागीर तें वचून तुजी स्केल काडूंक जायना श्रुती म्हणटात गो ताम वय ती श्रुती थ्रू आवट नातली मा जाय स्केल नातली उरलें पुरो बरें आसलें मात्र सिंग करतना आमकां श्रुतीच जायचें न्हय वय त्या देखून अनेक पोटी तू बरें करून शिकून ओके बरें प्रयत्न कर मुकला तुझ्या सिंगींग जर्नीक ओके बरें करून कर आतां तुका आमी आयच्या तुज्या परफॉर्मन्स साद जाल्यार खंय म्हणी तूं क्लासीक वच तुजे कानाक ती श्रुती समा बसाचें जायत की कितें म्हणत दुसऱ्या स्केलार आहलें तूं स्टार्ट करतना तावन थ्रू आवट जायत की ओके बरें करून प्रयत्न कर न मुखल्या जिगिबी गितारां सीझन 3 येजे जायत की हॅलो हॅलो मॅम कशें आसाय खंय थावन आयलें हांव बरी आसा हांव बिजय येतावन आयल्या बिजे येतावन खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं हांव 9th स्टँडर्ड हां हायट पळोवन कळ्ळें म्हाका 9th दिता म्हूण खंयच्या पावत सिंग करताय गुलोबा गुलोब सिंग करूंक आयला होय मो वस्तुरारी आसात होय मस्त गुलोब आसात हाडून आयलाय आमकां आतां बरें करून सिंग कर ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम दुखी जाता काळीज मोजे चिंतून तुझ्या नशिबात एका दिसाचो सैरो तूं दुलोबी गुलोबा तूं फुलताना सोबाय तुजी उजळटा तूं बावताना काळीज मुजी कोसळटा चारवटांनी सुगंध तो सोंपता संवसारांतलो लोक तुका आंगार माळून सोंपता तूं फुलताना सोबाय तुजी उजळटा मातयेन फुलताय माथ्यार बावताय फांत्या तावनू सुगंध वावताय मातयेन फुलताय माथ्यार बावताय फांत्या तावनू सुगंध वावताय रंग रंगांनी सोपसो तूं राय फुलां मोदलो आसाय देखून उक्तो केसांत लिपताय रंग रंगांनी सोपसो तूं राय फुलां मोदलो
फुलताना सोबाय तुझी उजळता तू पावताना काळीज मुझी कोसळता चारवटानी सुगंध तू सोपता संवसारांतलो लोक तुका आंगार माळून सोपता बरोबर वियोनाने ना येस मॅम तूं स्टार्ट करतना म्हाका बारीक खुशी जाली 2 लायन्स हांव काय गोल्डन तिकेट व्हरता गे म्हण चिंतलें मागीर मात श्रुती देंवन 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 गेली धरूंक पाटी येवंक जायना मदें इल्लें धरली मागीर परत्यान सोडली सो मेन पदांत कालें श्रुती ते स्केल तूं त्या पिक्चरांतल्यार त्या सगळ्या पदाची सबाय वेता तुजो ताळो मात भारी सुबीत आसा तेन्ना फस्ट 2 लायन्स म्हणटाना भारी खुशी जाली आयशा बरें एक आयलें सिंगर म्हणून तुका शाती आसा पूण ते श्रुतीचेर तुवें मुस्त गुमान दिवंक आसा जायत की आनी की बरें अभ्यास कर ते मुस्तपुटी आयका ह्या पदां तुमी एक पुटी आयकून गोत्ता म्हण म्हणचें न्ही मुस्तपुटी ओरिजिनल सिंगराक तुमी आयकचे एक 10 पुटी म्हणी आयकचे ते जाल्यार एक पुटी तुका दुसरे वेरिएशन्स घी काले श्रुती समा बसता जायत की ओके आयच्या तुज्या परफॉर्मन्साक कालें तुका इल्लेशें राखचें पडटा जायत की तुका आमी वेटिंगाचेर दवरता प्रयत्न कर सोडे नाका ताळो मस्त सुबीत आसा तुका ते पोटेन्शियल आसा तुवें अभ्यास करीचे जायत की क्लासीक म्हण येताय गे वय खंय जोश नाम लागी कर्नाटक ओके खंडीत जावन तूं बऱ्या टिचरा लागीं शिकोवंक वेताय खंडीत जावन तूं मस्त इम्प्रूव जातलें ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम हॅलो हाय सॅड दिसतंय ना काम जालाय काय ना काय कसो आहे तू बरो बरो आसाय खंयच्या क्लासींत आहे 9th बारी एक खुशी जाता सडाव तो 9th चिंत भुरगीं आमकां हायट पळयतना कळटा 9th म्हण बारी खुशी जाता इतल्या शिकपा मोदें तुमी ओ एक अवकाश काण घेतना मस्त खुशी जाता कालें पद सिंग करूंक आयलें हे संवसारा ए संवसारा बरेंकन सिंग कर खंय तावन आयलोय हांव कल्याणपूर कल्याणपूर तावन मस्त पयस तावन आयलाय तशें येयलो तर कल्या बरें दिसता बरेंकन सिंग कर जाय तें या ऑल द बेस्ट तांच्या संवसारा तूं खंयसर धांवताय हटापूंक जायना तूं कितून पावताय भिरांत भोगता आज तुका देखतना कसो आसतलोय हांव प्रायेक पावतना आतांच्या संवसारा तूं खंयसर धांवताय हटापूंक जायना तूं कितून पावताय भिरांत भोगता आज तुका देखतना कसो आसतलोय हांव प्रायेक पावतना हे संवसारा विपरीत तुजी कारबारा उगडास दवर तूं सोदोम आनी गोमोरान उज्या पावस वतलो लोरसनारान हे संवसारा विपरीत तुजी कारबारा उगडास दवर तूं सोदोम आनी गोमोरान उज्या पावस वतलो लोरसनारान देशा मध्ये पुरो मा आनी की प्रॅक्टीस करना आयलाय गे लांब आगे पद मात आमकां मेळ्ळें कालें जायतें ओके ताळो बरो आसा तुजो बरें एक पद तुवें सिलेक्ट केलें दुसऱ्यांनी कोणानी हें पद म्हणूं ना तूं पयले फावटी हें पद आमकां आयकूंक मेळ्ळें आमकां खुशी जाली नातल्यार आयकलें पदां आयकून आमी थकता बरें प्रयत्न केलें तुवें नवें ते एक दुसऱ्यान ते एक पद सिलेक्ट करून आयलाय बरें आहलें तुजें परफॉर्मन्स सिंगींग वायज आतां तुजो वॉयस फॉर्म जाला म्हण दिसता नातल्यार युजली या प्रायर इशीन तिशीन आसता चल्यांचो ताळो पूण बरें प्रयत्न तुवें केलाय तुका आनी की स्कोप आसा इम्प्रूव करूंक प्रेजेंटेशनार तुवें इल्लें काम करेचें जायत आनी स्टार्ट करतना आतां म्युजीक दिल्ल्यान तर स्टार्ट करतना फस्ट वर्ड तुजो येवना वय रेडी ना फस्ट लेटर आसा पळय आतांच्या येवना तांच्या आयलें ओके वयमू
वय ओडणे ते जाता नेक्स्ट रावंडाक येता ना करेक्शन कर जायत गे येस ओके आतां कालें जाय तुका काले जाय रिझल्ट काले जाय आता तू कल्याण परताव ना येयलाय बिगी बिगी पुरो गे जिगी जिगी जाय गे जिगी बिगी जाय काले जाय कशें कशें जाता गे कशें म्हळ्यार आमकां दिवंक जायना तशें तशें तूं दिवं आतां इसारल्यार मात्र आमी दिवया तशें म्हणून पोरा इसार नाका हांगा काले बीन जावंक सिलेक्ट जावंक आयलाय गी बेश्टेन टायमपास कल्याण पुरता हांगा भोवंक मेळटा म्हण आयलाय विन जावं सिलेक्ट जावंक आयलाय मग ते मासाचेत सकट भुरग्यांक सिलेक्ट जावचे जायत गे देखून आयच्या तुज्या परफॉर्मन्साक तुका आमी कालें कालें जाय म्हज्या लेकार जिगी जिनाच्या लेकार कालें कालें जाय ते गुणावून आसता राव कालें जाय बिगी बिगी ओके बरें जालें पूण आनी की समा मो ना तू डाऊटार समा आसा समा समा नाही येता ना नेक्स्ट येस बरें बरें प्रॅक्टीस करणे जायत गे ओके हॅलो बाबा हॅलो नांव कालें तुजें सुहान सुहान ओके खंय तावन आयलें पेरंपल्लीतून अबा पयस पयस तावन आयल्यान भुरगीं खंयचें पद म्हणटाय तूं आज 4 दिसांचो संवसार ओके कोणें शिकयलें तुका डॉल्फी सरान डॉल्फी सर एक्चुअली मम्मीन ते वॉइस मॉड्युलेशन पुरो डॉल्फी सरान आय शाबास वॉयस मॉड्युलेशन आनी शिकून आयले आतां आमकां आयकूंक आमी अथुरायन रावून आसा राखून आसा ओके रेडी गे येस बरें कन्सिंग कर 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडता हंकारान आनी दळबारान हांगा कितें घडटा दिखतलो रसनारा जावय दोरी लांब सोडता मनशाक रे देवान रचललो पूण मनीस कितें चिंतलो आपणाचो आपूण देव म्हणून हंकार उलयतलो जाता तितल्या थणाक बुडतलो जाता तितल्या वैरी उडतलो एक दीस 4 जाणांच्या खांद्यार तावन फोंडाक पडतलो 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडता हंकारान आनी दळबारान हांगा कितें घडटा दिखतलो रसनारा सावयर दोरी लांब सोडता दिखतलो रसनारा सावयर दोरी लांब सोडता थँक्यू बरें जाल्लें तूं मात्र टेन्शनार दिसताय म्हाका काले टेन्शनार आय गे कशें म्हणलें तुवें आं बरें म्हळें गे कालें सांग तुका कशें जालें तुवें अभ्यास केल्ले बरें म्हळें गे तुवें वय तुका कोणें डॉल्फी सरान पुरा दिल्ले वेरिएशन्स पुरा घाले गे तुवें वय गेले घाले न्ही तर काल्याक टेन्शन तुका तितलें आं इल्लो स्माईल कर न्ही बरेंशें कर बरें कर स्माईल गुंडू गुंडू दिसताय बरो दिसताय बरो दिसताय न्ही हिरो हिरो बरें गुंडू हिरो बरें जालें मा सिंग केल्लें थँक्यू रिदमाच्या वयर इल्लें तुवें काम करूंक आसा ताळो पुरो बरो आसा रिदम आसा पळय ताळ म्हणटा ताका ताळ ओके ताच्या वयर इल्लेशें काम करूंक आहा तुवें मागीर तुवें भोगणां घाल्लीं तुका सरान शिकयलें तें पुरा बरें करून केलें तुवें वयर पळोवनशें इल्लेशें रावय आमकां पळय Audience आमकां, to connect आनी आमच्या लेवलाक करता पळय वयर अशें चड पळयनाका जायत गे बरें जालें तूं जायतें कालें जाय आतां जिगी बिगी जिगी बिगी शीत तुवें विसर्जन विसरल्याक शीदा आमी दिवन सोड्या जिगी बिगी शीदा विसरलें आतां नेक्स्ट कंटेस्टंट्स पुराय जिगी बिगी दी म्हणून ते सरतात गे म्हणून तुजे बरें डिमांड करतात गे बरें जालें बरें जालें. प्रयत्न जाय जय अभ्यास जायचे जायत की तेणे सांगितलें रिदम रिदम तें ना जाल्यार कांय करूंक जायना इल्लेशें मात्र गेलें तें एक प्रॅक्टीस कर जायत गे ऑल द बेस्ट थँक्यू
हॅलो, हॅलो कशें आसाय तूं? हांव बरी आसा तूं कशें आसाय हांव बरी आसा, तूं सोबीत आय. थँक्यू दोला बरें दिसताय. दिसताय मो? वय म्हाका दिसलें तूं सीझन 1 आयिल्लें गे. वय तुका पळयल्यार बरें जाता म्हाका. खंय गे पळयल्यार बरें जालें म्हण जाता. तादून डावट आहलो, क्लियर केलें. आतां कालें सिंग करूंक आयलें तूं. हांव म्हजो देश सिंग करूंक आयला तुजो तो देश मो? वय खंयचो तो? इंडिया. डावट आगे म्हणून म्हाका तें अशें करून कालें घट्ट म्हणचें म्हजो देश इंडिया म्हणून. बेजार आगे ना न्हय इंडियांत आसाय म्हणून. ना ना न्हय कुशेन आसाय न्हय. वय तर खंय आसाय तूं? हांव इंडियांत इंडियांत आसाय. तर बरें कन्सिंग कर. Okay. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू म्हजो देश म्हाका मोगासो अर्पण ताका जीव म्हजो गानसो आनी मानसो वंदन ताका म्हजो जात खात केल्या कोणें आमीच न्हय मनशांनी देशाक जलाय तर उणें हाका कारण न्हय गे सर्वामी तुजो धर्म पाळ रे तूं मनशा हेर धर्माक दुखय नाका तुजोच सताक दिवून लक्षा मारतलो देश सलाम तुका तुजो धर्म पाळ रे तूं मनशा हेर धर्माक दुखय नाका तुजोच सताक दिवून लक्षा मारतलो देश सलाम तुका जागो जागो रे जा रे तुजो देश आपयता सारे जात कात तुजी तूं विसरून सता सो दिवो जळय रे जागो रे जा रे तुजो देश आपयता सारे जात कात तुजी तूं विसरून सता सो दिवो जळय रे. टीना बारी सुबीत कन सिंग केलें. तुजें बरेंच तुजें सिंगींग आहलें. थँक्यू ताळोय सुबीत आसा. तुवें म्हणली रिती बरी आसली पूण थोडें स्ट्रेस करचें पडटा. जागो रे जागोवचें न्ही तुवें. हें कोणाचें पद मो? विल्फिया ओके. म्हळ्यार थोडे वर्ड्स काल खंय स्ट्रेस करूंक घात पळय तुवें ते म्हळ्यार चड इफेक्टीव येता. इंडिया म्हणा पळय वय कशें म्हणा ते गर्व जायचे आमकां म्हळ्यार ते प्रावड आमी फील करचें. पूण सुबीत जालें. सिंगींग बरें जालें. कालें जाय. आतां कालें दिजें आमी मस्त हांगा जिगी आसा बिगी आसा कालिंगी बरो आसा. मार्कर आसा पेन आसा गोल्डन टिकेट आसा. ಗೊತ್ತುನಾ ಕಾಲೆ ಗೊತ್ತುನಾ तुवें सिंग केला हिंगे ना बरें करना केला मो ओके तू काय बघल्या मो वय म्हाकाय बरें पसंद जालें तुजें गायन. आयच्या तुज्या परफॉर्मन्साक आमी आतां हें नाका इंडिया म्हूण चिंतलां आमी. जायत गे दोन येजे नातल्यार मेळना. स्पीकर सांबाळून येजे स्पीड येता दोन ये. काले खुशी जाली गे. आतां रोय जंप कर पळय वयर उड पळय गोल्डन टिकेट काडून उडटात न्ही ना गे.
ते लास्ट ओके लास्ट राउंड आमसर हेजे ओके फायनल आमसर हाची एडवांटेज कालें कोत्ताय तुका गोल्डन टिकेट म्हणल्यार कालें दनपारां जेवण मेळटा फ्लायटार वचूंक फ्लायटार वचूंक मेळटा गे ना एडवांटेज कालें म्हळ्यार नेक्स्ट रावंडाक तुका एलिमिनेशन आसचें ना तूं सेफ आसतलें बरें करून अभ्यास करून पद प्रेजेंट करूंक जाल्यार तूं त्या रावंडाचे रिजल्ट तुका लागू जायना जायत की तूं सेफ आसतलें ओके ऑल द बेस्ट हॅलो हाय मॅम हाय नांव कालें तुजें म्हजें नांव लियाना डिमेल्लो आयकता नंतर ताळो सोबिता आतां कशें पद म्हणटा म्हण आयकचें आमी खंयचें पद म्हणटाय मा सली चली 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 गे चली ओके बरें करून म्हण जायत की ऑल द बेस्ट झिलची वात जुळून वेता भोंवतणी उजवाड फांगता मेणा संगी कोडून पडटा जुळून जुळून हेरांक पावून ती पालवता चली ती झिलची वात चली एक जागी रात जिणेंत ती सांगात वर्णूंक कोण सेतात तूं जावून ह्या संवसारांत ती झिल घेता बहीण जावून भावंडांक आपल्या मोगान पोसता बायल जावून घोवाक आपल्या सांबाळून व्हरता आवय जावून भुरग्यांक आपल्या फुडार दिता चली मोगाचे लार चली सोंसणीक भांडार चली घराचे दार चली कुटुंबाक श्रृंगार झिलची पुरो वात जळ्ळी वात म्हण कळ्ळें म्हाका आज वय हब्बा एकल्यान म्हणी- सांगून एकल्यान म्हणी थू म्हणे वात. येयल्या वात गुड करेक्शन्स केदाळे सकाळांनी गाणगेचे बरें जालें कशें म्हळें तुवें आतां बरें म्हणे बरें म्हणे चलयेच्या विशयांत बरें म्हळें गे वय पद कालें म्हण गोत्ता न्ही तुका वय समजता न्ही तूं खंयच्या क्लासीन तें 7th स्टँडर्ड 7th स्टँडर्ड मस्त समजता बरें कन्न म्हळें मात रिदम दोरीचें ताळो बरो आसा टायमींग म्हळ्यार आसता न्ही खंयच्या एकी वय जळची वात जुळून वेता टायमींग भोंवतणी इल्लें मोदें मोदें इल्लें फाटीं मुखार जाता न्ही इल्लेशें ताच्या वयर इल्लेशें तूं ध्यान दी ताळो बरो आसा प्रयत्न कर जायत गे जायत आतां कालें तुमचें तुका कालें जाय काय नाका गे तर नाका आं जिगी बिगी धैर्याने सर तुवें जिगी बिगी परफॉर्मन्स दिलाय जाल्यार जिगी बिगी सर कालें कालें परफॉर्मन्स दिलाय आमी उडल तो इसारलांक परत दिला कालें जाय जिगी बिगी आबा शाबास दियांगे जिगी बिगी जिगी बिगी ओके प्रयत्न करी जे ताळो बरो आसा ओके जाय ओके ऑल द बेस्ट विविध शहरांतून विविध गांवांतून आमच्या सकड आमच्या अख्ख्या करावळेंतून आमची भुरगीं हांगासर येवन पावलांत आनी खंडीत जावन आमकां भोव संतोश भोव खुशी आमच्या भुरग्यांची ती अतुराय आनी तशेंच ते एक एनर्जी पळोवंक सो हांगासर भुरग्यांनी तांचे बेस्ट खंडीत जावन दिलां तांणी भरपूर प्रॅक्टीस केला आई बापायंचे मस्त तांकां पाठिंबो मेळ्ळा वर येणाऱ्यांक तांणी खुश केला आनी खंडीत जावन आमी घरा बसून विक्षकां आमी पळयनासतना So we are also awed by how incredibly talented these kids are.
नेणटली धाकटुली भुरगीं पूण तांकां आसचें कॉन्फिडन्स आमकां अर्द येना पळोवंक गेल्यार. बट एनीवे टुडेज एपिसोड वॉज मोस्ट सर्टनली फन टू वॉच अँड इट वॉज व्हेरी एंटरटेनिंग टू वॉच एज वेल. तुमकां समेस्तांक मनोरंजन जालें म्हूण आमची पातेणी मोगाळ विक्षकनो येवच्या एपिसोडांत आनी हेर भुरगीं येतलीं तांचें तालंत प्रदर्शन ती करतलीं. देखून तुमी राखून रावा ज्युस्त 9 वरार ट्यून इन करूंक दायजी वर्ल्ड टीव्हीक. त्या पर्यंत मोग मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7.